हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा चवथ, गणेश चतुर्थी आयज. तर तुमकां सगळ्यांक पयली म्हटल्यार हॅप्पी गणेश चतुर्थी. जाणा आयचो व्लॉग जो आसा पळय, जो हांव आयज चवथीच्या दिसा जो शूट करता पळय, तो खूब लेट येता. म्हणल्यार आसा म्हजे कडेन 1-2-3 व्हिडियोज पेंडींग, सो ते जाले की येतले मागीर. बट खूब जाणांगेर आयज जो तुम्ही व्हिडिओ पळयता पळय, आयच्या दिसा बी गणपती आसतली, दवरून घेतलेलो देव आसतलो, खूब जाणांगेर आसतलो. सो तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर चवथीचो दीस आयज सकाळची न्ही आतां 8 जावपाक येयली, 10 मिनटां आसा 8क. आनी आमची तयारी घाई गडबड ही अजून चालू आसा ह्या पॅट फाटल्यान. लास्ट व्हिडिओन तुम्ही पळयलेंच की आमी कशें डेकोरेशन केलां, कितें केलें सगळें पळयलां. सो ते व्हिडिओन तुमकां हांवें दाखयल्लें की कशें कितें केलां तें. आयज चवथ, आतां गणपती हाडपाक जाय, 8 जावपाक येयली. न्हावन धुवन घेतलें, घराची बाकीची कामां जी कितें आसा पळय ती सगळी करून घेतली. लायक क्लिनिंगाचें बी खूब कितें आसता न्ही, न्हांवच्या पयलीं जी थोडीशी तयारी करपाची आसता, हरयाळी काडप, हें करप तें करप केलें. सो हो बीन आसा, भितर म्हाका सोय कांतून दिता. तर तेजी सोय कांतून जाली की हांव रांदपाच्या तयारीक लागतलें. आतां तुमी म्हणटली 8ंकच रांदता का म्हणून. तर हय, तुमकां तर खबर आसा म्हाजी घाई गडबड वर्साची ती 9-10 म्हटल्यार म्हाजें रांदून जाता एवरी इयर. अशें ना की आयच्याच दिसा, फाल्यांच्या दिसा सुद्दां, सेकेंड डे जो आसता पळय त्या दिसा सुद्दां. तर आयज बीन रांदपाच्या तयारीक लागता. ब्रेकफास्ट पसून अजून कांय रेडी बी करूना. तर न्हावला जस्ट आनी भितर आयलां. तर म्हटल्यार पयली व्हिडिओ स्टार्ट करून घेवया, कित्याक की आयज सामको गडबड न्ही. एकदां जर किचनान घुसलें की मागीर तशेंच उरतलें व्हिडिओ बी स्टार्ट करपाक. यादूच उरना हें काम तें काम, आतां करतलें मागीर करतलें, पयलीं हें करता मागीर तें करता, तशें करून तशेंच उरता. सो म्हटल्यार पयलीं विश करून घेवया, तुमकां व्हिडिओ स्टार्ट करया आनी मागीर मुखार कंटिन्यू जें कितें जें कितें जाता पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर सद्याक तुमकां इन शॉर्ट दाखयता कितें कितें तयारी बी केल्या ती, आनी किचनान कशें काम चालू आसा तें बी दाखयता. ओके, सो चलो. पयलीं म्हटल्यार हो म्हाज्या हातीन जो तुमी पळयता पळय तो स्पिकर, मिनी स्पिकर अरोमाचो. तर हो वर्साक एकदां भायर सरता चवथीक. सो राती हाणें काडून चार्जिंगाक लायिल्लो. तर आतां म्हाका आतां सॉंग्स लायता थोडीशीं, म्हळ्यार मातशें फील येवपाक जाय न्ही चवथ म्हणून, ताका लागून. सो तो वर्साक एकदां ताजो करून भायर काडटात. केन्नाय काडलो जाल्यार लक्ष्मी पुजनाक, नाजाल्यार नाजाल्यार तो असोच करून फकत चवथीक स्पेशल असो. ओके, सो जस्ट शावर घेवन येयला आनी गरम जावपाक लागला. ओके, सो चलो दाखयता तुमकां तयारी म्हजी कशी कितें. पयलीं म्हटल्यार भायलो व्यू. आतां तुमी म्हणटली 8 जाल्यार आनी आजून फॉग लागला का म्हणून. फॉग न्ही, सगळ्यांनी आपापल्याल्या चुलीक उजो घातला. सो असो करून धुंवर जो आसा पळय तो जाला सगळ्यांक. ह्या घरान, ह्या घरान, त्या घरान, सगळ्यांक उजो घातला. ताका लागून धुवरान न्ही भायर अशें जाला. ओके, सो आमी न्ही हांगची झाडां जी आसा पळय ती थोडी काडली, काल भितर व्हरून दवरल्या न्ही. सो ताका लागून हांगासर खाली खाली दिसता. आनी हें सद्याक टेम्पररी जुगाड असो केला. कपडे सुकता म्हाजे, ते सदांच आसतले कित्याक की पावस कंटिन्यू पडटा. काल तर न थांबता दीस रात पावस पडला. आयज पळोवया कशें तें, सद्याक तरी थांबला बट काळोख केला भायर. ओके, सो हो सिटींग अरेंजमेंट आनी हें. ओके, लायट पेटयता 1 मिनीट. सो अशें दाखयता तुमकां सारकेंच हें अशें करून न्ही झाडां बी जी आसा पळय न्हू ती सेट करून दवरल्या. आनी लायटींग, एक्चुली हें लायटींग जें आसा पळय न्हू तें फाटल्यान आनी सायडीनूच अशें करून घातलां. चड घालुना, चड लायटींग बी करूना, कित्याक की मागीर तकली दुखपाक लागता. सो सद्याक म्हागेलो हेडेक प्रॉब्लम तर तुमकां खबरच आसा न्ही, ताका लागून हेका म्हटल्यार आसूं अशें म्हणून. आनी एरिका पाम आनी ही झाडां. ओके, सो ही हांगासर सेट केल्या. एक्चुली म्हाजो झाडांचोच प्लॅन आशिल्लो, बट हेणें मागीर मदीं मदीं आपल्यान कितें कितें असली करून ही फुलां बीन ना, हांगा बरें दिसना, कॉम्बिनेशन्स जाय मातसो, एक कलर डायवर्ट करपाक, म्हळ्यार मायंड डायवर्ट करपाक कलर जाय असो म्हणून हो सेट केला. ओके, सो सगळें सेट करून दवरला. आतां हो 9 सुमार वयतलो, 8 जाली गणपती हाडपाक. आनी मागीर मुखाल्लें सगळें. ओके, सो तेदे म्हळ्यार हांव आतां किचनान सॉंग्स मातशें लायता आनी आयच्या कामाक स्टार्ट करता. सगळें हांवें काडून दवरलां हें पळय हांगासर. आनीक ही आयदनां बी सगळीं आनी हो पळय. सो चलो, सोय कातून दवरल्या. तर हांव आयज पयलीं म्हटल्यार मुगगाटी करून घेता. सो मेनू आयचो कितें तो तुमकां सांगता पयलीं. न्ही पान काडलें की ना दाखोवपाकूच मेळना, गडबड जाता. हॅपी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.
सो आयज आमगेर मेनू आसा म्हटल्यार जेवण आसा रायस, आमाड्याचो रोस, मुगाटी घातले आनी कॅबेजाची भाजी, शेवयाची खीर आनी पांचखाजी जी आमी सयेची चुन्न करून करता पळय ती पांचखाजी करतले आनी सद्याक कांय ना सद्याक मायंडाक तर इतलेच आयटम आसा इतलेच आयटम जावपाक जाय वायन बीन पुजे जावपाचे गणपती हाडपाचे ते सगळे आसा आनी ताका लागून मागीर जर टायम मेळ्ळो जाल्यार एक्स्ट्राचे कितें करतलें हांव नो डावट बट सद्याक इतलो प्लॅन आसा की इतलें सगळें करपाचें तेच्या पयलीं आतां ब्रेकफास्ट करपाक म्हळ्यार ब्रेकफास्ट रेडी करता शिरा जो आसा पळय तो करून घेता हेका आनी च्या करता ओके सो चलो मेळटा मागीर भायर न्ही पावस सामको जोरान म्हणटा तसो चालू आसा वारो बिरो मारून येता हांगाचे सगळे भिजून कपड्या स्टँड बसून सगळें भिजलो म्हळ्यार कपडे बिपडे सगळे जे आसा ते भिजले आनी हो आतां वता गणपती हाडपाक हांव हांगासर जस्ट वायल न्हेसलां बेगी बेगीन गडबडी 9:30 जाली आनी रांदप बिनप कांय जालें ना हे खेपी मागीर तुमकां तर खबर आसा गणपती हाडटा म्हळ्यार मागीर अर्दान सगळें रांदून जातालें फक्त शीतूच उरतालें हे खेपी फक्त मुगाटी केल्या आनी हेजी सय वांटून दवरल्या आमाड्या रोसाची आनी कांयच करूं ना सो रेडी जाला केस बी कांयच उखूना आनी ह्या वर्सा नवे वायल बी हाडूना हे पोरूचेच वायल जे सगळे ते न्हेसता तुमी म्हणटली एक वायल सुद्दां घेवन नाका म्हणून एक्चुली न्हेसपाचो मातसो सुद्दां प्लॅन नाशिल्लो अकस्मात आतां सकाळ फुडेंच प्लॅन केलो की न्हेसया अशें म्हणून अशें चवथ न्ही अशें म्हणून न्हेसया म्हटलें सो वायल न्हेसला मातशी केंसाक फोणी मारता हो येता म्हटल्यार आनी रेडी जाता आनी मागीर गणपती बी हाडलो की दाखयता तुमकां ओके सो चलो फोटो काढा स्लो या हय ओपन आसा गाणा हांग सकल दवर माझं अच्छा हय तशें दवर हय
ब्रह्म विष्णु महेश्वर बौद्धावतारी दंडकारणी वर्तमान व्यवहारिक विश्वावसुनाम संवत्सरा विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिण महागणाधिपतये नमः सौगात बाकीचा सौगात असेल वारं इधर आरती गाड़ी आता है दुर्गा क्षमाशे गाना के लिए आस वाला में चले अभी सुराना होते नीलवदलम पूर्वानुकूलम संप्रभयामि मां महेश्वर देवनायक देवता ब्रह्मास्त्र कुमार महेश्वर सहित सिद्धिविनायक अभी सितार सतीन्द्रराज विराज चार प्रतिमा नितिन्द्रराज विराज नीलकंठाय शंभवे हम तेजाय शर्वाय महादेवाय नमः उमा महेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवता नमः पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि जनाला बराबर प्रयास पयोदधिकृतञ्चैव गणपतीच्या पायात फाकू जातो पयोदधिकृतञ्चैव मधुशर्करयादिकं पञ्चामृतेस्नवनं प्रीयतां परमेश्वर उमामहेश्वर सहित सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः स्नानार्थे पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदं ते आचमनीयं सांची 7:30 सुमार जाली आणि पाऊस जसो पळय तो अजून कंटिन्यू पडत आसा भरपूर पाऊस जसो पळय तो पडटा न थांबता म्हणटा तसो कंटिन्यू पाऊस पडत आसा काल जो पाऊस स्टार्ट जालो पळय तो अजून पडटा म्हणपाक शकता तुम्ही कसलो वारो बिरो मारून पाऊस पडटा पळोवया आता मातसो फाल्यांच्या दिसा तरी आसूर करता जाल्यार भरपूर पाऊस पडटा सारको सो खंय कोणागे वचूं बी मेळना कांय बी करूं मेळना आनी आयज आमगेले आरत्यांक बी टायम जालो जेवण जाल्लें म्हाजें 11 म्हणल्यार सगळें करून बट स्टील आरत्यो करपाक येवपाक तांकां टायम जालो सो जेवपाक बी खूब लेट जालो 4 जाली हांव बी खूब टायर्ड जालें सगळें करता म्हणल्यार 5 जावन गेली मातसो आतां एक 6 सुमार रेस्ट घेतलो न्हिदूं ना जस्ट असोच मातसो रेस्ट घेतलो पांय बी दुखता म्हणून आनी आतां परत रातच्या तयारेक लागपाक जाय तर जितलें कितें म्हाजे कडेन पॉसिबल जालें शूट करपाक आयच्या दिसा खातीर तितलें शूट केलें हांवें सो पळोवया मुखार हेच्या मुखार आयचो दीस कसो शूट करपाक मेळटा तो ओके सो म्हाजी बी घाई गडबड तुमी बी समजोवपाक शकता की कितें आसलें प्रेग्नेंट आसलें हें आसलें म्हण कांय एक्सक्यूज ना काम हें करपाकूच जाय सगळें रिच्युअल्स करपाकूच जाय हें तें हाती लागीं सगळें दिवपाकूच जाय न्हू सो ताका लागून गडबड जी आसा ती म्हाजी जाताच ओके सो आतां न्ही तुमकां हांव डायरेक्टली मागीर रातच्यो जेन्ना आरत्यो करता पळय तेन्ना मेळटा रातच्यो आरत्यो इन सेन्स आमच्या हांगासर न्ही अशें करून सगळे लोक बी येवन आरत्यो अशें करना आमच्या आमीच म्हणल्यार अशें म्हणटात न्ही रातचे आतां चंद्राक पळोवपाक जायना म्हणून सो ताका लागून कितें करता की चंद्र मागीर तो अमको टायम आसता न्ही तेच्या नंतर भायर सरल्यार जाता अशें म्हणून सो तो टायम जालो की आमीच एक आरत करतात नाल्ल फोडटा प्रसाद करतात आनी आमच्या घरच्या भितरच आमी करप अशें सगळे एकमेकागेर बी वचना आयच्या दिसा रातचे सो आमी बीन जे आसा पळय तशेंच तितलेंच करतलें दाखयता मागीर तुमकां आनी मागीर जेवन खावन न्हिदपाचें थोडी फाल्यांची तयारी करपाची तें सगळें ओके सो पळोवया कंटिन्यू करता कसो पॉसिबल जाता तसो व्हिडिओ ओके चलो बाय मेळटा थोड्या वेळान
उदाना